नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मॅमगाचे येवकार सगळ्यांक बरी सकाळ आवडत आणि हांव दीप्ती काकोडकर 10 AM बुलेटिनाक सुरुवात करतात सविस्तर खबरां पयली पळोवयाची मुखेल खबरो। नोव्हेंबरात बायणा जाल्ली घरफोडी पुलिसांनी 6 दुबावित आरोपी सहित 5% मुद्देमालूय केले जप्त पूण 7व्या दुबाविताकडेन अर्धे मुद्देमाल आशिल्ल्यान पुलीस ताच्या मागार नायक फॅमिलीन दिली माहिती। गोय पर्यटन उदरगत महामंडळाच्या युनिटी मॉल प्रकल्पाक चिमलाच्या थळाव्यांचो विरोध कायम कोर्टाचे काम बंद दवरपाचो आदेश आसून लेगीत चल्ला बांदकाम पंचायतीन आमचो केलो विश्वासघात तिडकल्ल्या थळाव्यांचे म्हणणे। बॉश बाय रोमियो लेन क्लबाक उजो लागिल्ल्या प्रकरणाचो चौकशी अहवाल सरकाराक केलो सादर चौकशी समितीन पंचायत संचालनालया सयत प्रदूषण नियंत्रण मंडळा सयत हेर संबंधित खात्यांचेर काडलो फोग। परवरी फ्लायओव्हरच्या कामा खातीर 2 म्हयने ओडीपी बायपास रस्तो ते दामियांती गोवा तशेंच कदंब हॉटेल ते ओकोकेरो जंक्शन रस्तो येरादारी खातीर आसतलो बंद उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान जारी केला आदेश। मडगांवच्या एसटीपीडीए नुस्तें मार्केटात पातळ्या बुरशेपणा रस्त्यार साठवला बुरशे उदक पातळा कोयर संबंधितांनी जाता तितले बेगीन प्रश्न लावचो तडीक मागतात थळावे। आणि गोंयांत फाटल्या वर्सभरात 78 कोटींचे ड्रग्स केले जप्त पुलिसांनी 206 जाणांक केले अटक तातूंत 72 गोंयकारांचोय आसा वांटो। आता खबर विस्तारान नोव्हेंबरात बायणा घरफोडी जाल्ली या संदर्भात पुलिसांनी 6 दुबावित आरोपी सहित 5% भांगर चांदी आणि पैसे तसेच मुद्देमालूय जप्त केला पूण 7व्या दुबाविताकडेन खंय अर्धो मुद्देमाल आशिल्ल्यान पुलीस ताच्या मागार आशिल्ल्याची माहिती नायक फॅमिलीन दिली। पळयात अशें दिसता की आज सकाळ फुडें कोणा घराडेन दरोडा पडलो आसतलो अशें म्हाका न्ही अशी भंय दिसता। आता 1 म्हयनो जावपा आयलो 1 म्हयनो वयर जाले पूण आमी सद्याक अजुनूय डिप्रेशनान आसा आमकां अजुनूय आमकां भंय दिसता। पुलिसांनी तें दाखयलें आमकां की रिकवरी तांची जाला म्हणून पूण तातूंत भितर म्हजे थोडेच भांगर आशिल्ले जे दिसले म्हाका ते आनी चांदीची आयटम आसा सगळे देवाचे पूण भांगराची आयटम मॅक्झिमम ना। ते चोर कशें सुटपा जायना आतां सुटलो फाल्यां वतलो आनी घालतलो दुसऱ्याक। 18 नोव्हेंबराक बायणा घरफोडी जाल्ली। या घडणुके उपरांत त्या घरच्यांचेर आनी गोंयच्या लोकांच्या मनात भंय निर्माण जाल्लो। त्या उपरांत वास्को पुलिसांनी फास्ट ट्रॅकान केस सोडोवपाक दीस रात एक केल्ले। पुलिसांनी ह्या संदर्भात ओडिसाच्या 6 आरोप्यांक अटक केले जाल्यार 7वो आरोपी अजून फरार आसा। या 6 आरोप्यांकडल्यान पुलिसांनी 5% भांगराच्यो वस्ती चांदी आनी पैसे जप्त केला। ते पुलिसांनी हर्षा नायक हिका दाखयले पूण ते भांगार अर्धेच आशिल्ल्याची माहिती हर्षा नायकान दिली। अजून मेरेन नायक फॅमिलीचे अर्धे भांगार चांदी आनी पैसे 7व्या आरोप्याकडल्यान पुलीस जप्त करपाच्या मार्गार आसा पूण ह्या नादी त्या 7व्या आरोप्याची अटक जावप चड महत्वाचे आसा। ह्या घडणुकेक आता 1 म्हयनो जालो पूण नायक फॅमिलीचेर ह्या घडणुकेचो परिणाम अजून आसा। आमगेर जाला ते जाला पूण आनीक कोणाच्याच घरात हे जावचे न्हू तशेंच हे चोर कशेच बंदखणींतल्यान सुटपाक जायना अशें आता नायक फॅमिलीन सांगला। आता 1 म्हयनो जावपा आयलो 1 म्हयनो वयर जाले पूण आमी सद्याक अजुनूय डिप्रेशनान आसा आमकां अजुनूय आमकां भंय दिसता की फुडें आनी कोणाचेर जावपाक जायना। आमगेर जाला ते जाला लोकांगेर बी जावपाक जायना आनी ते चोर कशें सुटपाक जायना। काल आमकां फोन आयलो पुलिसाचो की बेल कोणे तरी एप्लाय केला म्हणून पूण ताणें आमकां सांगलें बेल तांकां कशीच मेळपाक जायना आमचे वटेन आमी ट्राय करतले बेल ताका दिवपाक जायना म्हणून पूण ताणें म्हाका सांगलें तुजो एक एडवोकेट काड आनी खरें आमकां बरें केलें ताणें पुलिसांनी की ताणें आमकां एडवोकेट काड म्हटलो कित्याक आमकां ताका कसोच बेल दिवपाक जायना म्हणून हांवें म्हजो एडवोकेट धाडलो आनी ताका एडवोकेट सुद्दां आमकां सांगलें की तूं कांय भिनाका बेल ताका कसोच मेळपाना कित्याक सांगल्यार ती केस आहा क्रिमिनल आतां तो सुटलो बेलीचेर सुटलो चायल्ड एब्यूज केसीन तो ताणें एप्लाय केला कितें चायल्ड एब्यूज केसीन ताका बेल मेळपाकूच जायना। हांव मानता कित्याक आतां सुटलो फाल्यां वतलो आनी घालतलो दुसऱ्याक त्रासान। आतां 1 म्हयन्या पयलीं तुमकां खबर आसा की डेकोडी जाल्ली आमची घरांत
आनी खूब इतली भांगर व्हेल्ले आनी चांदीची जे आयटम्स आसा पुढे देवाची सगळी व्हेल्ली. पूण आमी पोलिसांनी ते दाखयलें आमकां की रिकवरी तांची जाला म्हणून. पूण तातूंत भितर म्हजे थोडेच भांगर आशिल्ले जे दिसले म्हाका थंय. आनी तो जो 7th पर्सन मिळच आसा पळय ताजे कडेन मोस्टली आसतले. आनी चांदीची आयटम आसा सगळे देवाचे पूण भांगराची आयटम मॅक्झिमम ना. पूण DIGन म्हाका एक एश्युरन्स दिला आनी पोलिसान बी एश्युरन्स दिला की तूं भिवपाची कांय गरज ना, की तुजें सगळें भांगर बिंगर मेळटलें. कित्याक तो सातवो मनीस आसा पळय तो आमकां वी आर क्लोज ऑफ दॅट. आनीक आमी अशें देवा कडेन मागता की तो बेगीनूच मेळचो आनी आमची सगळे केस आसा पळय ती सॉल्व जावची. आमकां मॅडम वर्षान सांगल्या की तूं कांय भिवपाची गरज ना, तुजें भांगर एकान एक आपूण हाडून दिता म्हटलां. म्हणून आमी तिजेर एश्युरन्सचेर आसा आनी मेळटलें आमकां 100% आसा. पोलीस ताच्या फाटल्यानूच आसा. चोर ते खिडकीक जे ग्रील नाशिल्ले ती खिडकेंतल्यान भितर आयिल्ले. हय. तुम्ही मागीर आतां ते ग्रील बी लायली न्ही? लायले आमी आतां सगळे लायले. आतां सेफ्टी लायला पूण ते सेफ्टी मोडपाक तांकां टायम लागना. सगळे आतां तांचे कडेन हत्यारां अशीं नवीन नवीन आयल्या कांय करूंक शकना. आतां आमी जेन्ना सकाळ फुडें आमी उठ्ठा न्ही तेन्ना म्हाका देवा पयलीं पांय पडटा. देवा बाबा आज तुवें म्हाका न्ही आज म्हाका दीस दाखयलो हो तुका हेल्पफूल म्हणून. पूण म्हाका अशें दिसता की आज सकाळ फुडें कोणा घराडेन दरोडा पडलो आसतलो अशें म्हाका न्ही भंय दिसता एवरी डे म्हाका. कित्याक आमी जो फेस केला न्ही जो प्रॉब्लेम तो असो कोणाचेर येवपा नाका. आनी अशें की आज कोणाचेर हो प्रसंग आयलो आसतलो अशें म्हाका दिसता. दोनापावला आनी म्हापशेच्या घरफोडी प्रकरणात पुलिशेच्या हातीक अजूनय कितेंच लागूंक ना. ताका लागून हेवूय प्रकरण अशेंच उरतलें काय म्हूण दुबाव आशिल्लो. पूण DIG वर्षा शर्मान हे प्रकरण सुटावे करपाचे आव्हान स्विकारिल्ले. दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्माच्या नेतृत्वा खाला मुरगांव आनी वास्को पुलिशेन दुबावितांक धरले. बायणा दरोडो प्रकरणाची केस यशस्वीपणान सुटावी केल्ले खातीर मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकारान मुरगांव आनी वास्को पुलिशेक शाबासकी दिल्ली. पूण अजून मेरेन 7वो चोर आनी त्या घरच्यांचे अर्दे पयशे भांगार चांदी अजून जप्त करपाचे आसा. मजगती एका फाटोफाट एक जावपी चोरयांक लागून गोंयांत नाकाबंदी वाडयल्ली. तशेंच लोकांनी बिराडाक रावपी आनी कामाक दवरिल्ल्या कामगारांचे पुलीस व्हेरिफिकेशन करप गरजेचें आशिल्ल्याचें DGPन सांगिल्लें. मजगती गोंयांत ह्या वर्सा चोरयो, खून, फारपेट आदी चडश्यो गुन्यांवकारी घडणुको उक्ताडार आयिल्ल्यो पळोवपाक मेळ्ळे. रातचे दिसा उजवाडार चोर जीवघेणे हल्लो करून घरां फोडून कशे वस्तूंचेर हात साफ करतात ते लेगीत पळोवपाक मेळ्ळे. ह्या घडणुकांनी लोक लेगीत थर्र भियेल्यात. वाडट्या गुन्यांवकारी घडणुका उपरांत गोंयच्या कायदोन सुवेवस्था कोसळपाच्या मार्गार आसा वय असो आतां प्रस्न सतायता. गोंयांत वाडट्या घडणुकांनी भर पडिल्ल्यान आतां लोकांनी भिवपाची खरी गरज आसा काय ना हें येता तो वेळच सांगतलो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाच्या युनिटी मॉल प्रकल्पाक चिमलाकारांचो विरोध चालूच आसा. न्यायालयान दिल्ल्या आदेशा उपरांत तो युनिटी मॉल प्रकल्पाचें काम सुरूच आसा अशें चिमलाचे थळावे सांगतात. कायदे करपीच अशें करपाक लागले जाल्यार फुडें कितें? पंचायतीन आमचो गोळो चिल्लो, आमचो विश्वासघात केलो अशें म्हणीत चिमल्याच्या थळाव्यांनी सरकाराचेर तिडक उक्तायली. पळयात. ताका कंस्ट्रक्शन लायसन आसा ते इश्यू करता. आतां 17 तारीख ती केस जाली. 17 तारीखसून पर्वरी फ्लायओव्हराच्या कामा खातीर 2 जानेवारी 2026 ODP बायपास रस्तो ते दामियानदी गोवा तशेंच कदम हॉटेल ते कोकेरेव जंक्शना मजगती रस्तो येरादारी खातीर पुरायपणान बंद आसतलो. गाडयो पर्यायी मार्गावेल्यान वळयतले असो आदेश उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान जारी केला. पळयात. आता एक महत्वाचो आदेश जो आसा तो उत्तर गोंय जिल्लो अधिकाऱ्यान जारी केलेलो आसा. सध्या जो पर्वरी उड्डाण पूल बांदपाचें जे काम चालू आसा ताचे खातीर सध्या कांय रस्ते जे आसा ते 2 म्हयन्या खातीर बंद आसतले असो आदेश उत्तर गोंय जिल्लो अधिकाऱ्यान काडला. जाल्यार हे जे रस्ते बंद आसतले ते म्हटल्यार 2 जानेवारी 2026 ते 2 मार्च 2026 मेरेन हे रस्ते बंद आसतले. ताचे खातीर सगळ्या लोकांनी जी आसा ती नोंद घेवची. कारण म्हटल्यार जायते लोक दर दिसा त्या रस्त्यांनी यो वच करतात जाल्यार व्हरपाची पाळी आयल्या अशें म्हणपाक अतिताय जावची ना. ह्या नुस्त्या मार्केटाच्या रस्त्यार बुरशे उदक साठिल्ल्यान लोकांक त्रास सोंसचो पडटा. तशेंच हेर राज्यांतल्यान नुस्तें व्हरपा खातीर वापरिल्लीं बॉक्सां तशींच रस्त्या कुशीक उडयल्ल्यान कोयराच्यो राशी पळोवपाक मेळटात. संबंदीत खात्यांनी हाचेर जाता तितले बेगीन लक्ष मारचें आनी लोकांक थाकाय दिवची म्हणून थळाव्यांचें गारावण. पळयात.
नुस्त्यावर आयिल्ले हिंगा मागीर क्रिसमस तो नुस्तें आयिल्ले हिंगा नुस्तें आयलो जाल्यार चोवपाक गेल्यार पार्किंग हे ना तो आमी पार्किंग करपाक थिंग भितर गायली थिंगा पार्किंग घालपाक जाल्यार थिंगा आनी भांय घालपाक जायना इतलो वास माता आनी थिंग चोयल आसतलें इतलो वास मात थिंगा की आमी आतां कोणूय आमगे गोंयकार जावं कोणूय जावं तो थिंग येवपाक येतात सो हांव मागोता आमगे PWD मिनिस्टरा कडेन दिगंबर कामती कडेन मातशें तेजें लक्ष दवरून आनी मातसो रोड कर म्हणून कित्याक आतां तूं सकयल पांय दवरलो आनी मोटरान गेलो आख्या मोटरा वास मोटरसायकल दुखा पडटा सो आमकां कांय इतून भर मार्केट बांदिल्ली का तांकां बांदून तांकां पूण कितें हें पयलो आहा सो मागोता दिगंबर कामती करता PWD मिनिस्टर ताणें मातशें लक्ष दिवन हायलें करपा म्हणून कित्याक आमकां गोंयकारांक पास करपा जाय गाडी कितें आनी येतो ही गार्बेज नो कितें हांवें उडयली हिंगा फॉर्मुलिनाचेर ना एक आतां कोण माय पाय कोण ना हितून लोकांनी हें कोताय लोक बाबा गोंय क्लीन करून येतली न्ही हांव मागोता हेंकां सगळें गव्हर्मेंटाक हें थंय हेजेर लक्ष घालपा म्हणून मग फिशरी डिपार्टमेंटान हें कितें काम मिळना आनी मेन म्हणटा आमकां रोड करपाक मेन म्हणटा हितून हांव मागोता दिगंबराक म्हळ्यार की हें तेणें पयशे म्हणून कित्याक तो PWD मिनिस्टर आतां सद्याक आनी तो बरो तो कोतलो म्हणून हांव खात्री दिता घोळे वखदा तस्करी आड राबयल्ल्या मोहिमेक ह्या वर्सा पोलिसांनी मोठी कारवाय केल्या 1 जानेवारी 2025 ते 25 डिसेंबर 2025 मेरेन पोलिसांनी गोंयांत वेगवेगळे कडेन धाड घालून सुमार 78 कोटी 45 लाख रुपयांचे 233 किलो ड्रग्स जप्त केल्यात. ह्या कारवायेत 32 विदेशी नागरिकांसयत वट्ट 206 जाणांक अटक केल्या. घुळे वखदा विरोधातली कारवाय सुरू आसा. पुलीस घुळे वखदा विरोधी पंगडान वर्सभरात वट्ट 159 गुन्यांव नोंद केल्यात. तातूंत उत्तर गोंयांत पुलिसांनी सगळ्यात चड म्हळ्यार 75 गुन्यांव नोंद करीत 84 किलो ड्रग्स जप्त केले जाल्यार दक्षिण गोंयांत पुलिसांनी 36 गुन्यांव नोंद केल्यात. तशेंच क्रायम ब्रांचान 19 गुन्यांव नोंद करीत 57 कोटी 85 लाख रुपयाचे ड्रग्स जप्त केले. तशेंच ANCन 28 गुन्यांव नोंद करीत 18 कोटी परस चड मोलाचो ड्रग्स जप्त केलो. जाल्यार कोंकण रेल्वे पुलिसांनी केल्ले एके कारवायेंत लेगीत 8 किलो ड्रग्स जप्त केला. हे सगळे कारवायेंत अंदू वर्सा पुलिसांनी 233 किलो ड्रग्स जप्त करून 206 जाणांक अटक केल्यात. तातूंतले 72 जाण गोंयकार आशिल्ल्यान ही हुस्क्याची गजाल. उरिल्ल्या दुबावितां मदले 102 बिगर गोंयकार जाल्यार 32 विदेशी नागरिकांचो आस्पाव आसा. अटक केल्ल्या मदीं विदेशी नागरिकां मदीं सगळ्यात चड म्हळ्यार 10 नायजेरियन नागरीक आसून नेपाळ, रशिया, जर्मनी, स्वीडन, इस्रायल आनी फ्रांसा सयत हेर देशांतल्या गुन्यांवकारांक पुलिसांनी अटक केल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. ऑलिव्ह रिडले कासव सगळ्या कासवांमदी चड प्रमाणात असता ते सामकेच उण्या जाग्यांचेर तांतयां घालतात. तेमवाडो मोर्जीच्या दर्यादेग वाठारात ह्या हंगामात पयलेच खेपे ऑलिव्ह रिडले कासवान 99 तांतयां घाली. राना खात्याच्या कर्मचाऱ्यांनी कासवाच्या तांतयांक सुरक्षीतपणान दवरल्यात. पळय आमी आसात सध्या मोर्जे दर्यादेगेर आनी दर्यादेगेर सागरी कासवान काल राती येवन एक तांती 99 तांतयां घातलेली आसा आनी ह्या हंगामातले हे पयले कासय जावन आसा आनी तांणी 99 तांतयां घातल्या आनी ती वन खात्याच्या कर्मचाऱ्यांनी जे हांगासर 24 तास ड्युटी करतात तांणी वयर तांती हाडून ती सुरक्षीत दवरलेली आहा. सध्या दर्यादेगेर व्हडा प्रमाणात भरती ओहटीचो प्रकार सुरू आसल्यान जी आरक्षीत जागा आसा थंय उदक येल्लें आसा त्यामुळे थंयसर ती अंडी दवरली जाल्यार भविष्यात व्हडा प्रमाणात नुकसान जावपाक येता, कुसपाक शकतात. तशा प्रकारची सोय अजून मेरेन तशा बिचार जाल्ली ना. पूण वन खात्यान हांगासर कसल्याच प्रकारचे तशे पक्के अभ्यास केंद्रय अजून मेरेन उबारूंक ना. एक सादी झोपडी आसा आनी झोपडीच्या बाजूक जे अंडी आसली ती अंडी हाडून वयर एक होणको मारून कर्मचाऱ्यांनी सुरक्षीत दवरलेली आसा. सरकारान आनी आमचे राना खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणे हांणी फाटल्या 2 वर्सां पयलीं हांगासर येवन तांणी सगळी सागरी कासवंड्यांची माहिती घेतलेली आनी आपूण हांगासर सगळ्या सोयी सुविधा युक्त असो अभ्यास केंद्र उबारतलो अशें तांणी जाहीर केल्लें. पूण ताचेरय दुर्लक्ष जाता. पूण निदान आतां तरी ही सागरी कासव संवर्धन मोहिमेच्या अभ्यासा खातीर जायते देश विदेशातील पर्यटक येतात तांकां बरोबर माहिती मेळपाक जाय. ती माहिती दिवपा खातीर हांगासर तशा प्रकारचे सोयी ना. ते सोयी उपलब्ध करची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर.
गोंयांत येवन लागीं 50 वर्सां जालीं तेन्ना EDC कंपनी स्थापीत करून गोंयच्या तरणाट्यां खातीर रोजगार निर्माण करून दिलो. तशेंच ऑटोमोबायल कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा, गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स तशेंच गोवा टेलिकम्युनिकेशन अश्यो वेगवेगळ्यो कंपन्यो स्थापीत करून तरणाट्यांक रोजगारांची संद उपलब्ध करून दिली अशें उद्देगपती विजय हेदेन सांगलें. आयकात. तुम्ही IIT जाले, मुंबय आशिल्ले, L&T सारके व्हडले कंपनी, तुम्ही गोंयांत कित्याक आयले? पयलीं म्हणजे हांगा येवन म्हाका एक नॉस्टॅल्जीक फिलींग आतां जाली सद्या, की हांगा आमी जवळ जवळ आतां 50 वर्सां जालीं. 50 वर्सां पयलीं हांगा काम केलां आनी आमी EDC म्हणजे इकॉनॉमीक डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा, तेन्ना गोवा दमण दीव आशिल्लें, ही कंपनी आमी स्थापीत केली. कित्याक आमकां अशें दिसलें की आमी कितें तर हेल्प केलो इनिशियल इयर्स जाल्यार गोंयांत आमकां एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाक खूब इजी जातलें, फॅसिलिटेट जातलें. आमी 7 जाण, 7 of us came from various IITs and some from IIM, including IIM Ahmedabad, and we actually incorporated a company called EDC in Goa. And then we started quite a few enterprises. We were also trained at ICICI. Some of us have worked with KV Kamath as well. And what I wanted to share with you is even before ICICI started leasing, in EDC we had started leasing for some of our ventures. For example, in Madgav, Govindpay Oxygen म्हणून आसा आनी तांचे ते सिलिंडर्स आसताले ताका 100% depreciation. So we would avail that depreciation, reduce our taxes and then give a product at a very competitive price compared to a bank. गोंयांतल्या पालिका वाठारांनी फाटल्या वर्सा 193 टन कोयर एकठांय केला. तातूंतल्या 87% कोयराचेर प्रक्रिया केल्या. फाटल्या 3 वर्सां कोयराचें प्रमाण वाडत चल्लां. माताचेर प्रक्रिया करपाचें प्रमाण उणें जालां जाल्यार सगळ्या पालिका वाठारांत घराघरांनी वचून कोयर एकठांय करतात अशी माहिती शार उदरगत खात्याच्या स्वच्छ सर्वेक्षण अहवालांतल्यान उक्ताडार आयल्या. शार उदरगत खात्याच्या स्वच्छ सर्वेक्षण अहवालांतल्यान दिल्ले म्हायती प्रमाण गोंयांतल्या शार वाठारांतलो 1002 TPD कोयर एकठांय जाला. तातूंतल्या 87% कोयराचेर प्रक्रिया केल्या. पूण फाटल्या 2 वर्सां ह्या कोयराचेर प्रक्रिया करपाचें प्रमाण बरेंच देंवलां. जाल्यार सगळ्या पालिका वाठारांत घराघरांनी वचून कोयर एकठांय करतात अशी माहिती शार उदरगत खात्याच्या स्वच्छ सर्वेक्षण अहवालांतल्यान उक्ताडार आयल्या. 2020 वर्सा 250 TPD कोयर एकठांय जाल्लो आनी 70% इतल्या कोयराचेर प्रक्रिया जाल्या. 2021 वर्सा 250 TPD कोयर एकठांय जावन कोयराचेर प्रक्रिया करपाचें प्रमाण 98% मेरेन वाडले. 2022 वर्सा कोयराचें प्रमाण देंवून 128 TPD मेरेन पावले आनी हाची प्रक्रिया करपाचें प्रमाण 88% आसा. 2023 वर्सा कोयराचें प्रमाण वाडून 181 TPD मेरेन पावले आनी प्रक्रियेतूय मातसो उणाव जालो. 2024 193 TPD मेरेन कोयरात वाड जावन 87% मेरेन कोयराची प्रक्रिया जाल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. गिरदोळी चांदर वाठारांतल्या लोकांक थळाव्या पोस्ट ऑफिसांतल्यान पत्रां तशेंच हेर पार्सलां वेळार मेळनात. हाका लागून लोकांची सामकीच गैरसोय जाल्या. हे विशीं थळावे शुक्रारा पोस्ट ऑफिसांत चवकशे खातीर गेल्ले, मात थंय आशिल्ल्या पोस्ट मास्टरान आपूण कार्यालयांत नवो आसा, आपल्याक हे विशीं कांयच म्हायती ना अशें तांणी सांगिल्ल्याचें थळावो पंच वांगडी सांगता. गिरदोळी चांदोर वाठारांत पोस्ट ऑफिसांतल्या लोकांक वेळार पत्रां तशेंच हेर पार्सलां मेळना. हाका लागून लोकांची गैरसोय जाल्या. पत्रां वेळार पावना म्हूण जायत्या जाणांनी आपल्या कडेन कागाळ केल्ल्याचे थळावो पंच वांगडी फ्रँकी रॉड्रिगीज सांगता. गोंयकार पोस्टमॅन आशिल्लो तेन्ना तो वेळार पत्रां पावयतालो, मात महाराष्ट्रांतल्यान जो पोस्टमॅन घेतला तो सारकी पत्रां डिलिव्हर करिना. कांय जाणांची क्रेडीट कार्डां मेळपाक कळाव जाल्ल्यान कांय लोकांक दंड लेगीत भरचो पडटा अशें पंच वांगडी सांगता. हे विशीं चवकशी करपा खातीर पंच वांगड्या सयत थळावे शुक्रारा पोस्ट ऑफिसांत गेल्ले, मात पोस्ट मास्टरान आपूण कार्यालयांत नवो आसा, आपणाक हे विशीं कांयच म्हायती ना अशें सांगिल्ल्याचे पंच वांगडी फ्रँकी रॉड्रिगीज हाणें सांगलें. जायते लोकां गेली म्हाका कंप्लेन येयली आनी हांवूय ती इन्क्वायरी करपा आयला. आमगेलो मेल कित्याक डिलिव्हर जायनाका म्हूण चोयल्या. तो आतां एक पोस्टमॅन ते न्यू हाडलो तो आमगेलो गोंयकार आहलो मंगलदास म्हूण सगळीं गोरां बरे भाशेन तो मेल डिलिव्हर करतालो. पूण आतां कितें केलां तेणें आयकलो वयलो महाराष्ट्रा तो एक पोस्टमॅन हाडला आनी ते कडेन ती लॅटर दितालें. तो सौद कितें करता एक मातशें एक 5-6 माता एक कडेन रावता आनी तो लोकांक डिलिव्हर करनासतना सगळीं लॅटरां हाडटा पोस्टा माता आनी बँका बूक आहाय ते चॅक बूक, डेबीट कार्ड, क्रेडीट कार्ड आहाय ती लोकांक गेली सगळें व्हरून बँका मारलो आहाय. इतलो दाड जालो आहा बँकाक. तितून 2 म्हयने बॅकलॉग आहा. आतां लोकांक गेले ते
कांयची डिलिव्हर जायना. हे पोस्टमॅन तुमी ते कोंकणी कोण ना म्हणटाय आनी ते एकले घरां देखून तो वचना. सगल्या मेलांची तेणें कितें केलां हावज लॉक सगळीं हावज लॉक कितकोन जावपा शकता गिड्डोली चांदोराची. एकल्यागे थिंग लोकांक या तितू बोळ एक तो क्रेडीट कार्डाक स्टेटमेंट येता तेन्ना तूं पे करपा अमके डेट अमके मातशें क्रेडीट कार्डाचे डेट मिस जाल जाल्यार तुका चार्जीस पडटाय. तेश कोन म्हाकाय पडटाय. मागीर म्हाका मुगेल्या मोबायलाचेर येता. थोड्या मोबायलाचेर कोणा ती लोक कितें कोतलीं थोड्यांक गेली ते पेपराचे स्टेटमेंटाचे चोय ती पे कोताय. जायत लोकांक आतां बोवाळ जालो हा. कितू लोकांक गेलो मेल सारको बँका बूक सगळे बँका पडोय. तुमी आतां म्हजे फाटल्यान बँकाक या आनी चोय बँका तितलो दाळ जालो सारको बँक 2 म्हयने म्हाका मॅनेजर सांगना 2 म्हयने जाले मग थिंगा नाळ तेणी जाल्यार तेका तापयलीं तेका पोस्टमॅन हांवें कितें कोत काम म्हणून डेलिव्हर करना म्हणा. आतां पोस्टमॅन लोकांय देरान येयना. हें कितें लोकांक गेलें सगळें हिंगा आणा पोतून मात आणा पोतून हावज लॉक हावज हें कितें हागे तेणी आतां पोस्ट ऑफिसान कितें करपा आमगे गोंयकार कोण जाणटो आतां एक मंगलदास मारलो सगळे विदावट फेल तो सगळे लोकांक गेलो मेल दितालो. आतां तेगेले कित्याक डिलिव्हर जायना. तेणे 1 दीस 2 दीस वयर आपणा दाखोवपा तेणे तें कोण ना जाल्यार तेणे सांगपाचें आपणा कोण आनी 1-2 दीस ती म्हूण 1 दीस 2 दीस गेला मात त्या लोकांक सगळीं लॉक म्हूण सांगता. ही आतां सगळीं ती कार्डां माडा सगळीं ब्लॉक जालो ते सगळीं हिंगा मेल पोतून हें कितें गेलें पोस्टान मातशें इन्क्वायरी करची. आतां पोस्ट मास्टर आहा तो सांगता आपणाक कांय खबर ना म्हूण. आतां ती गेली ती पोस्ट मास्टरान तेणी तेका प्रॉपर हँडओवर दिवपा जालो न्ही. हो म्हणटा आपणाक कांय खबर ना खबर ना कित्याक बसलो तो हिंगा तेणे जाण जावपा जाय न्ही कित्याक हितू मेल कित्याक हिंगा राशी पडलो आहा तो. मास्टर सांगता आपणाक खबर ना म्हूण. तेणे गेली ती हें तेका सांगपा जाय आनी हेणें चार्ज घेवचे पयलें तेणे सांगो जाल्लो कितें हें कितें जालें तें हो चार्ज घेवचे म्हणून हो रोखडो कदलाचेर बसला. तेणे आन्सर सारकें प्रॉपर आन्सर दिवपा जाय. आपणाक खबर ना म्हणून कितें तेका लागून मागोता पोस्ट ऑफिस तेंगे डिपार्टमेंट आहा तेंकोडे हें मातशें हिंगा बेगीन जाता तुली ही डिलिव्हरी करूया ह्या वर्साची. गेलो भावा गेलो चॅक बूक आनी डेबीट कार्ड बारपा येवपा 2 म्हयने जाले तेणे लेटर केलो बँका आपणाक चॅक बूक इश्यू कर म्हूण आनी एक डेबीट कार्ड म्हूण. आतां कितले तेंप जालो 1.5 म्हयने मागीर जालो थिंगा मेल डिलिव्हरी केलो ना तेणें. न्यू पोस्टमॅन येयला तो वयलो ते कांय कोंकणी कांय कोण ना तो हिंदी उलयता. तेणें कांय डिलिव्हर केलें सगळें आख्खें गिड्डोली चांदोर आसोल्डा सगळ्या लोकांक गेलें. तेणें कितें केलें हेतींग एक कोणें बसत तो कोणागे मेल डिलिव्हर करूं वचना आनी थंय हावज डोर लॉक म्हूण बरयलो आहा सगळ्यांचे. आतां बँका चोयली जाल्यार तुमी इतलो दाळ पडलो आहा. लोकांक गेलो चॅक बूक डेबीट कार्ड आनी क्रेडीट कार्डां सगळें थिंगा पडलो आहा. 10 दिसांची सुमार एक दुसऱ्या नेबरांक घेवन गायला. मुगे देर मुखार नंबर आमगे घरा नंबर बरयलो आहा हेजेर ऑन द प्लेट आशिर्वाद 120 म्हणून हावज नंबर. ते दिनासतना दुसऱ्याचे दवरलो आहा. पळय त्या भुरग्यान हाडून म्हाका दिल्या कमेल कमिशनर लागून म्हाका तेणें पोस्टींग केलें एज पर दीस लेटर ऑफ द आहात पळय तेंगेली 5th हें आहा तेंगेली तेणे 5th तेणें पोस्ट केलो तेजे 10th तागेर पावलो. पूण हांव डिलिव्हरी केन्ना करता 15th 15 तारखेर तो डिलिव्हरी करता डिसेंबरा. ओन्ली 7 डेजा भितर हांवें तें कलेक्ट करपा जाय ना जाल्यार गेलें. तो 7th 5 तारखेर हें केल्लें 15 तारखेर तो म्हाका हाडून दिता 10 तारखेर हिंगा आसोन हें कांय कोण आसलो तो. इतले कितले पयले तुमी फोटो काडून पळयात तितून मेल हें आहा तो. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर भीमा पाटील. टॅनियम बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. फातर्पेच्या श्री शांतादुर्गा कुंकळेकर देवीचो वर्सुकी जात्रोत्सव 25 डिसेंबर ते 30 डिसेंबर मेरेन जातलो. चौथे दिसा आयतारा 28 डिसेंबराक सकाळी श्रींचो महाअभिषेक आनी रातचे श्रींची विजय रथांतल्यान मिरवणूक काडले उपरांत आरती आनी महाप्रसाद आसतलो. भाविकांनी व्हडा संख्येन जात्रेक हजेरी लावन देवीचो आशीर्वाद घेवचो अशें आवाहन देवस्थान समितीन केलां.
फेस्टिवल रापणकारांचो उत्सव मनोवया गोंयकारांचो हैया है उत्सव फुलया रापणकारांचो हैया है. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशी ल्हारां उसळटात.